आज आम्ही हांगा दत्त सेवा मंदिराच्या संजीवनीच्या प्रांगणा आसा आणि सगळे जे पळय शुगर फॅक्टरीचे कामगार जे आसा ते हांगा जमलेले आसा आणि म्हजे बरोबर आमचे ह्या भागाचे नार्वेवाडीचे झडपी रुपेश देसाय आसा आणि त्याच प्रमाणे दुसरे झडपी आमचे सावर्डेचे मोहनबाब आसा, बाकीचे आमचे पंच सदस्य अनिकेत आसा, मागीर साईश आसा आणि त्याच बरोबर ह्या युनियनाची त्यांच्या कमिटी आसा आणि त्याचे सगळे कामगार लोक आसा. तर खूब सगळो हो विशय आसा हो खूब वर्सां जाली सगळ्यांक खबर आसा की संजीवनी चालू जाता परत हो असो विशय पेपराचेर येता, लोक वाचता, सगळे पळयता. म्हणून तो विशय कशें आसा की हे आमचे जे कामगार आसा 73 कामगार आसा ते कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा आणि 83 कामगार आसा ते परमनंट आयज रोलाचे आसा ते म्हणजे टोटल 156 कामगार आसा. ह्या कामगाराचो प्रश्न म्हणजे तांकां म्हयन्याक जी सॅलरी मेळपाची ती सॅलरी अडून उरलेली आसा. तेंचे बाकीचे डिमांड्स आसा 2019 जे पेंडींग आसा कितें मेळपा जाय ते आनी त्या पद्दतीन खुबशे विशय तेंचे ते उरल्या. आतां सरकारानूय तेजेर दखल घेतलेली आसा. हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन हेजे पयलीं उलयलां आनी मुख्यमंत्री म्हणून दोतोरान खुबशे विशय जे पळय आसा पळय ते बरे भशेन ते तडीक येल्ले आसा, मार्गाक लायल्या. आमकांय विश्वास आसा की ह्या लोकांचो जो कितें पळय इश्यू आसा तो योग्य पद्दतीन आमी कशें सॉल्व करतले आनी त्या खातीर आमी ताका येवन मेळ्ळे आता तेंच्या विनंती प्रमाणे आनी थारयलां की माननीय मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करून एक मिटींग घेवन तेंचो विशय कशे पद्दतीन आमी बेस्ट सॉल्व करूं शकतले आनी तांकां हितूंतल्यान सुटको दितले. त्या खातीर आमी एक विनंती केले उपरांत मिटींग घेतले. तेजे पयलीं तेजी इन डिटेल जे पळय कितें पळय तेजे डिमांड आसा ते समजून घेतले. म्हाका दिसता की हांगा जी गजाल आमी उलयता आनी करपाचो निर्णय घेता ताका निश्चितूच यश मेळटा. ह्योय कामाक आमकां यश मेळटलें अशी एक अपेक्षा बाळगिता आनी सगळ्या कामगारांक एकजूट दवरपाचो एक विनंती करता की सगळे एकटेन रावा आनी तुमचे प्रश्न तुमी सॉल्व करून घ्या. मिटिंगेक आमचो सभापती गोंय राज्याचो आनी ह्या भागाचो लोकप्रिय आमदार गणेश भाऊ गांवकार आसा. चड उलोवचो ना हांव इतल्यात कित्याक फाटीं जेन्ना सेजा गोवाच्या कामगाराचो प्रश्न आसलेलो 28 केस तितूंतल्या 16 जाणांक भाऊन घेवंक लायलो आनी तांकां खऱ्या अर्थान न्याय दिलो त्या कामगारांक. सो हांव सभापती कडेन आनी भाऊ कडेन देवाच्या चरणा कडेन रावन हांव विनंती करता ताका की हे जे आमचे कामगार आहा 156 हेंकाय तेणी न्याय दिवचो इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं. आमी आयज संजीवनीचे कामगार जे आयज भाऊ येयले म्हणून भाऊ आमचे आमदार प्लस आमचे सभापती हे आयले म्हणून आमकां कळ्ळें आनी तेंच्या विनंतीक लागून आनी आमच्या कामगारांचे सगळे एकजुटीक लागून आमी हांगा पावले आनी भाऊक आमी एक रिक्वेस्ट केली. रिक्वेस्ट अशी केली की आमचे जो 3-4 म्हयन्याचो पगार आसा तो अजून मेळना आनी आमी आर्थीक दृश्ट्या कशे हाल काडटा ते तांकां आमी आमचे सगळें मांडलेलें आसा. तशेंच आमचे पुराय 2014 पासून जे कितें डिमांड्स आसा जे कितें आनी आसा हें आसा जे आमकां त्रास जाता 2019 पासून संजीवनी ही जी बंद आसा ती चालू जातली वा ना जाल्यार आमकां कितें ते पर्यायी तेजेर एक पोटापाण्याचो कितें तरी सोल्युशन दिवचें हें म्हणून आमी सगळे भाऊ कडेन मांडलेले आसा. आनी तशेंच हे देवाक स्मरून आमी तांकां एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा भाऊ तुमी जशे आमच्या वांगडा रावला आमी आमचे सगळ्या तडीक लाया. आमी तुमच्या वांगडा जशे पयलीं आसा तशेंच फुडें रावतले आनी तुमचो आमकां असोच एक तुमचो आशिर्वाद आनी तुमचे आमकां ब्लेसींग मेळोनी हेंच आमी देवा कडेन मागता आनी तांकांय आमी विनंती करता देव बरें करूं म्हणटा. कितले म्हयने बाबा? 3 म्हयन्याचो पगार अजून पेंडींग आसा. 3 म्हयन्याचो सारको 3 म्हयन्याचो हो 3 म्हयनो 3रो म्हयनो कंप्लीट जालो. आनी तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्ट भुरगे जे आसा न्हू तेंची सुद्दां ऑर्डर आयज जाता फाल्यां जाता परां जाता अशेंच चालू आसा. ते बाबडे ना म्हणटा तशें हेवटेन उडी मारूं शकना ना तेवटेन. आमी तरी परमनंट आसा आमकां आदार तरी आसा केन्ना तरी 4 वर्सांनी पगार मेळटलो म्हणून. पूण तेंचे सुद्दां असोच विशय आसा. आमी 156 लोक आसा. 156 लोकांची विनंती आसा भाऊ कडेन की तेणे आमचो हो विशय गांभीर्यान पळोवपाचो आनी तशेंच आमच्या बद्दल आमच्या कामगारा बद्दल कसलोच गैरसमज सुद्दां न करचो. आमी एकजूट जावन हांगा जशे येयल्या तशेंच एकजूट तेंच्या वांगडा आयुश्यभर रावतले इतले देवा कडेन मागता आनी भाऊ आमी देव बरें